मंगलम. गुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. श्यामं रविन्ममितदीधितिकान्तियुक्तं ज्ञानं शरञ्जदधतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममिदं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्दमजिदं स्मरतोरुगीर्भिः. श्रीमद्धनुमद्भीमा मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेद व्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः. स्वदेशु स्वसंस्कृती स्वभाषा ही पालन करणाऱ्याक म्हणा हर एक व्यक्तीक तागेलें जीवन पावंदात खंय. त्यासाठी महाभारत चंपू म्हणलें एक काव्य आसा. एक सुंदर श्लोक आसता तो, देशोऽयं भारतोऽस्माकं भाषास्माकं तु भारती शास्त्रं भारतमस्माकं भारतीयाः वयं प्रजाः. आम्ही भारतीय प्रजावर्ग, आमगेल देशू भारत, आमगेल भाषा भारतीय खंय. तशेंच शास्त्र महाभारत हो एक प्रचंड ज्ञानकोश आसून ताजे कर्तृत्व महर्षी व्यासा कडेन आसा. ह्या महाकाव्याचो सतत व्यासंगान हिंदू समाजाचें व्यक्तिमत्व तयार जाल्लें आसा. श्रीमद भगवद्गीता महाभारताची एक भाग. तत्वबोधाच्या दृष्टीनं शांतीपर्व हे एक उच्च मानिलें आसा. धर्म अर्थ काम मोक्ष ह्या चारही पुरुषार्थाक साधक अशी ज्ञानतांतू सर्वत्र विखुरलेलें आसा. एक अद्वितीय ग्रंथ मानिलो जाता. धर्मसारमयम खंय. एक गीतेंतू अनेक वचन मेळटा जी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात खंय. स्वल्पपुणी धर्माचे आचरण केलेल्या मानान महासंकटांतुल्यानही मनुष्य पार जाल्लो जाता. त्यासाठी धर्माचरण हे मनुष्याक नित्य आचरण योग्यता आसदावची म्हणल्यासाठीची गोंयांतुल्यानही स्थळांतरीत जायता येईल तरेचे मायग्रेशन म्हणटात. सारस्वत समूहानही थंय थंय आपणाली देवळां कुलमंदिरां म्हळ्यार कुलदेवाल मंदिरां मठ मंदिरां ही उभारून घेवच्याक प्रतीक्षा केलेली जाता. 360 वर्सां पयलें सटवी स्वामी संन्याशांक तीर्थाटन एक अवश्य कर्तव्य भाग आसता. सटवी स्वामी रामेश्वर यात्रेक भायर सोरना येयले वेळारी हांगाची उपिनंगडी गयापद क्षेत्र म्हणटात नेत्रावती आनी कुमारधारा संगम स्नानांत आयिल्ले वेळारी मंगळूरच्या कित्येक सद्ग्रहस्थांनी वचून स्वाम्याला विनंती करून आमकां मंगळूर ह्या शहरवासी वाडत राविल तसल्या ह्या गांवां कडेन आमकां एक मंदिर मठ उबारील जावचो अशी एक सद्भावना दाखयल्याकची स्वाम्यानय बरेच दिवसाची येवजणुकेन हांगा मठाची स्थापना केल्लो ही उल्लेख मेळटा. क्रमक्रमानही शिष्य समुदायाकही भेट दिवचे साठीही आपणाल्या संचार क्रमांत मंगळूर पर्यंत ही यात्रा वेलो ही उल्लेख मेळटा. कित्येक मठाधीशांचोही समागम ह्याही मठांत जायत राविल आसा. ही परंपरा समजून घेवच्याक मेळत तसले कागदपत्राचे उल्लेख मठांतूही आतांही स्पष्ट म्हळ्यार मनमोहक रितीन बरोवन दवरिल्लें ही आसा. म्हणटना आयचे दिवस पळया श्रावणांतलो पुन्नव खंय एक म्हत्वाचो दिवस. आयच्या एक दिवसाक 7-8 तरेचे येवजणूक आमगेल म्हालगड्यान आकार दिलो जाता. रक्षाबंधन खंय आजी म्हणटात. तशेंच देवांक सगळ्यांक पवित्रारोपण सर्व देवाकही एक नवे तरेचे पवित्र देवा अर्पण केलें जावका. तशेंच नूल हुण्णिमे म्हळ्यार कन्नडान वापरांत हो शब्द हयग्रीव जयंती एक देवाल जयंती दिवस आज नारळी पौर्णिमा समुद्र पूजा
अशेंय म्हणतात. तशेंच संस्कृत दिनाचरणां म्हणून भारत सरकारानही ह्या म्हयन्यांतून 15 तारीख मुखावेल 22 तारीख पर्यंत ही बरयले आसा. आयज दिवसाक सुसंस्कृती म्हणजे संस्कृती म्हणल्यार एक पत्रिकेंत विजय कर्नाटकांत बरो एक लेख आसा, वाचून घेतल्यार मनमोहक जाता. संस्कृत भाषा ही सर्व ही भाषेची जननी खंय. त्यासाठी शास्त्रम भारतम अस्माकम आणि अस्माकम भारतीय भाषा, आम्ही भारतीय भाषेचें म्हळ्यार ज्ञान आस करून घेवपाक खंय. त्यासाठी शास्त्रकारांनी विविध तरेच्या विचारवंतिका आमकां शास्त्र मूलकही समजावन दवरिल्लें आसा. यथानुकूल आमी तें वाचन करून घेवपाक आनी त्या प्रमाणे अनुकरण आमच्यांत आस्क जावपाक. आयज पळया पुन्नव स्वाम्याल्या ही जन्मदिवसाच्या ही उडगासान शिष्यांची भावनाच गुरुला गुरुपद देतात अशें एक मराठे म्हण आसा. ಶಿಷ್ಯರ ಭಾವನೆಗಳು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುಪದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ह्या अर्थान मंगळूर ह्या शहरवासी लोकांनी स्वाम्याल चातुर्मासाच्या अवधींत अनेक तरेचे सामाजिक संदर्भही घडयता. प्रतिदिवसाकय स्वाम्या कडच्यान आशिर्वचनाचोही सदवकाश असं घडयता येयले जाताच. आमंत्रण पत्रिकेंतू दिसता प्रतिदिवसा एक ना एक कार्यक्रम सामाजिक हितसंवर्धनेसाठी कार्ययोजित जाल्लो आसा. दूरदूरच्यांकही हांगचे म्हळ्यार कार्यावळ समजूत तसने म्हळ्यार माहिती देणार तरेचे माध्यमही माध्यम म्हणतात हाजे द्वाराही दूर पर्यंतही ह्या विशयात जाणीव दाखयले. धर्मानाची उत्कर्ष साधून घेवचे येता. धर्मबुद्धी धर्मश्रद्धा चढ आस घडोवच्यासाठीही चातुर्मासाची व्रतदीक्षा घेतिल्या धार्मिक येतीनं आपल्याला परिसरांतून त्या तरेचे वातावरण असं घडोवचें आसता. म्हणटना सहर्ष भक्तिपूर्वक आणि व्यवस्थित रूपान हांगचे कार्यक्रम सगळे चलत आयिल्ले जातात. पळोवन आयकून सहभागी जावन कित्येक लोक आनंद भरीत जालेले आसात. आयज दिवसाचो हो एक सुंदर कार्यक्रम सगळ्यांकय आनंददायी घडतसलो वातावरण मठाच्या प्रांगणांतू म्हळ्यार म्हणजे रथबीदी म्हणटाची व्यंकटरमण देवळाचे समोरचो जागो एक म्हळ्यार अनुकूलता दवरून घेत एक कार्यक्रम एक बरो भरगच्च घडयिल्लो जाल्ला. 15 तारीखे कार्यक्रम माळयेचेरी घडयिल्लो आशिल्लो. वय 60,000 फीट कार्पेट एरिया आसून मठाची वास्तू विविध तरेच्या वापरां येवतसली म्हळ्यार एक संदर्भ मठाच्या प्रांगणांतूय घडून आयिल्लो जाता. म्हणटना आयच्या दिवसांतू धर्मस्थळ हेगडो ताकाय विविध तरेचे कार्यव्यापानही ताणें ग्रामाभिवृद्धी अशे तरेची कार्ययोजना अनेक तरेन घालेले आसा. शिक्षण क्रमांतूय मस्त तरेचे पावंट प्रयत्नान ताणें मस्त साधना साधिले आसा. तशेंच आमगेल्या ह्या परिसरांतल्या श्रीनिवास माल म्हळें वैकुंठ बाळिगांव म्हळें टी पै म्हळें हांनीय सारस्वत एक देखणो दाखोवन घेतिल्लो आसा. सारस्वत समाजाचो जसो विकास जायत गेलो विकास जायत रावलो तशें तांचे म्हळ्यार देश बदलले. सांगच्याक गोंयांतल्यान भायर सरून आयिल्ले सारस्वतान त्रिवेंद्रम पर्यंतही वचून अनेक विद्यासंस्थाय उभारिल्ल्यो जातात. कित्येक लोकांकही शिक्षण क्रमान आपल्याला बुद्धिमत्ता ज्ञान प्रतिभा क्रियाशक्तीचे वापर घडोवन घेवचे साठीचें एक ज्ञान हे मेळोवन दिवच्याक प्रयत्न केलेले जाता. गोंयांतूय 50 कॉलेजीस आसात. तातूंत 1/3 ऑफ द टोटल कॉलेजाच्या म्हळ्यार याजमान्य सारस्वत समाजूच चलोवन घेत आयिल्लो जाता. सारस्वत संस्कृतीच्या उदात्त मनोभाव आणि संस्कार रूपीत करत राविल्यान म्हळ्यार समाज हो समुदाय रूपानही सामाजिक म्हळ्यार हितकार्य चलयत घेत आयिल्लो आसता. वाडत येयिल्ले तरेच्या ह्या महानगरांतूय अनेक म्हळ्यार संदर्भ उभारत राविले आसताची. आजही स्वाम्याल येवजणुकेंतूय गोंयांत एक शिक्षण संस्था मठा तर्फेन उभारिल्ली जावची
अशें एक येवजणूकही म्हळ्यार चलत आशिल्ली ती तरी ह्याही कार्याचो भर आज उलोवन काडिल्लो जाता म्हणजे पुन्नव हो एक पर्व दिवस म्हणून गणना जायत राविलो आसा. रक्षशाख ही उरतो, यजुर्वेद ही उरो, उपनयन जाले नंतर 5 दिवसाक नूतन यज्ञोपवीत ताणें धारण करच्याक सांगिल्लें जाता. सर्व वेद वाङ्मयाचें चिंतन एकदां घडयता. आपणाल्या गतपितरांकही उचित म्हळ्यार सलिलोदकादिकानही पितरसंतुष्टी ही घडयता. एक तरेचें वातावरण चातुर्मासाचे हंत हंताचेरीची सर्व कार्यक्रम ह्या 4 म्हयन्यांत आपणाली पारंपरीक म्हणतात घरांत चलत येईल तरेचे चांगले दिवस आचरणे हासाठी हब्ब हरिदिनಗಳ आचरणेनू ಇದೆ. ह्या तरेन मंगळूरच्या रहिवासी लोकांक 360 वर्षापासूनही आमगेल सारस्वत धर्म संस्कृती संवर्धनेसाठीही परंपरेत स्वाम्यान बांधील मठाची वास्तू कालकालाकही जीर्णोद्धार जावनूही म्हळ्यार जीर्णोद्धार घडतही विविधांगी विविध संदर्भाक मठाच्या वातावरणात भर पडील आसा. 5 दिवसाक साधक श्रेष्ठ समाजा मुखारी आदर्श दाखयिल तरेच्या कित्येक भाविक लोकांकही उद्गार तांगेल गौरव प्रतिभा समाजा मुखारी व्यक्त जाल्ले आसा. तांणी बी तांगेल वक्तव्यांतू समाज कशी नवी शतमानांतू कशी तयार जावचो, ज्ञानवंत जावका, उद्योगवंत जावका, समाज हितसंवर्धनेसाठीही काहीतरी चांगले विचार आस घडवचे अशें तळमळही व्यक्त केल्ले आसा. देव सगळ्यांकही बरी घडोवं, सदा सुख संतोष क्षेमाभिवृद्धी समाजान नांदत उरो अशी देवचरणी आमी प्रार्थना करीत आमगेलो आशिर्वाद पर भाशणाचो आमी समारोप घडयतात.